तेणी इन्वेस्ट करपाचे आनी आमी तांकां 10 वर्सांक पयशे दिवपाचे. म्हणजे कितें म्हणजे जे LED लायट गोंयान आमकां आमच्या पुलार दिसता त्यो LED लायट आमच्यो न्ही, ते इक्विटी मॉडल आशिल्लो. इक्विटी म्हणल्यार ते ओनर ESL ओनर आनी आमी ताका भाडें फारीक करून 10 वर्सांनी आमचे जावपाच्यो लायटी त्यो. सो हो मॉडल आमी आशिल्लो. आतां हो शॉर्ट क्लोज करपाक जालो कित्याक फाल्यां जर आमी गडबड केले आनी खंय तरी सारकें करनासले फाल्यां सगळ्यो आमच्यो 1,80,000 वा 1,77,000 लायट घातलेल्यो पळय प्लस त्यो व्हरोंक शकताल्यो. आतां हो जर 10 वर्सां जर कॉन्ट्रॅक्ट उरलेलो जाल्यार ताका आमकां गव्हर्मेंटाक 263 crores दिवंक पडटा. आतां आमी शॉर्ट क्लोज करून ESL कडेन 2 वर्सां इक्विटी मॉडलान गेलो आमी. म्हणजे फ्रॉम लास्ट 2 years till 31st December 2019 we have settled with equity the 5% as a tender for the next 8 years component for giving it all space for LED and SNEL will be maintaining with maintenance and space. So this component with the short closure it comes to 177 crores and government of Goa is going to save 86 crores which would have paid extra. So this is the short closure and I am very happy that SNEL has also said that whatever modification जे आमकां जे टायम टू SNEL is a very big company. रिलायन्स तुमकां खबर आहा कोर्टान आतां पयलो आशिल्लो आतां पयलो तो सारको जर बसून शॉर्ट क्लोज केलो जाल्यार वी वूड हॅव ऑलरेडी पेड 89 or 90 crores. आज 350 कोटींचेर पावला. म्हणजे आय पूट माय हेड सोल 8 म्हयने लागले तेंचेर डिस्कशन करपाक कितल्योच मिटींग जाल्यो पूण खंय तरी फाल्यां हांव ना जे अशें रिलायन्सा भाशेन जावपाक जायना.